बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्विसभर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता आत्म्याक बेलमिरा रेवेरेदो ही आमचे भयणी खातीर देवान तिची काकलूत करून साश्टींक विसो तिका फावो करूंक तिचे खातीर मागुया. 2 दिसां निमतान आमी मागता मिनीन डायस ही आमच्या भावा खातीर. त्याच बरोबर काजराचे वरोस मनयतात सेल्सो आनी जॉयस फेर्नांदीस. देवान तांचेर आनी दुसरी आमची भावां भयण आपलो 2 दीस मनयतात काजराचे वरोस मनयतात तांकां सगल्यांक मागण्यांत धरून देवाची कृपा देवाची मजत देवाचो आशिर्वाद तांचेर पडूंक इमेसाचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बॉक्सांनी मागुया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळे देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरज ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. सर्पद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवळ चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. हेब्रिवांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, जितलो जेजू अदीक श्रेश्ठ कराराचो मोदेस्त तितलें अदीक श्रेश्ठ मुन्यारपण ताका मेळ्ळें. कित्याक हो करार अदीक वर्त्या भासावणेचेर स्थापलेलो आसा. खरें म्हणल्यार करारा विशीं कांयच एक वांकडें नासलें जाल्यार दुसऱ्या आनी कराराची कसलीच गरज आसची नासली. तर तांचो गुन्यांव करून देव तुमकां अशें सांगता, पळयात
दीस येतात म्हणटा सरेस्पोर आनी हांव इस्रायलाच्या गोराण्या कडेन आनी जुदाच्या गोराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. तांच्या पुर्वजांक तांच्या हाताक धरून इजिप्त देशांतली हांवें भायर काडली तेन्ना हांवें तांचे कडेन करार केलो. तसलो हो करार न्हय. ती म्हज्या कराराक विस्वाशी रावली नात आनी ह्या पासत हांवें तांकां सोडून दिली म्हणटा सरेस्पोर. त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या गोराण्या कडेन हांव करार स्थापतलो तो असलो म्हणटा सरेस्पोर. हांव करार स्थापतलो तो असलो म्हणटा सरेस्पोर. तांच्या मनांत हांव म्हजे नेम कायदे घालतलो आनी तांच्या काळजांत हांव ते बरयतलो आनी हांव जातलों तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरसां. सरेस्पोराची ओळख घे अशें म्हणून शेजाऱ्यान आपल्या शेजाऱ्याक आनी भावान आपल्या भावाक आनीक शिकोवची गरज पडची ना, कारण तुमची मदलीं व्हडलीं तशींच ल्हानां पर्यंत सगळीं म्हाका वळखतलीं, कित्याक हांव तांच्यो चुकी बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास करचो ना. नव्या एका कराराची खबर करून देव पयलो करार पोरणो जालो म्हूण दाखयता. तर जें कितें पोरणें आनी खोटारें तें शेकी नाच जावंक पावता. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. आमचो जबाब जातलो मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटता म्हणुया. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटता. तुजी काकूत आमकां दाखय सरेस्परा आनी दोन आमची सरवण कर. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली. जबाब मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटता. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटता. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगीन घेतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गांतान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटता. सुरेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोल पिकाल. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटता. उद्गार. Sorvesporazo, 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 sorvesporazo. देव बाप आसलो जेजू सवें कुर्सार आपले वेगीन परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेगीन हाडून आतां दोयेन ताणें आमची आदीन केलां. Sorvesporazo, 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 sorvesporazo. सर्वेस्पर तुमचे सव्यास तुमचे सव्यास मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. दोंगरार चडून जेजून आपणाक जाय तांकां चापयले म्हणटच ते ताचेशी गेले आनी आपणा बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाण नेमले आनी पिडा रोग बरो करूंक आनी देंवचार काडूंक तांकां पदवी दिली. आनी सिमावांक पेद्रू म्हूण नांव घालें. झेबेदेवाच्या पुतांक जाकोब आनी ताच्या भावा जुआवांक ह्या दोगांक बोआनेर्जेस म्हणजे घोडगोड्याचे पूत म्हूण आड नांव दिलें. हेर हे आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, तादेव उर्बेवोन सिमाव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वगंडी तुका क्रिस्ता.
तिच्या भावंडीनं मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात देवाच्या उतराचो जाबाब तो आनी ह्या उतरांचेर नियाळ करूंक दोनूय वाचपां भावंडीन आमकां आपयतात कित्याक मोग आनी विस्वाशीपण आज पुरकटलेल्या दोनूय वाचपांतल्यान आमकां उगडास करता पयले वाचपान एब्रावांक बरयलेली चिठीचो बरयणार आमकां सर्वेस्परा देवाची खबर सांगता आनी म्हणटा सर्वेस्परा देवान पोर जेसोवें मोगाचो करार केलो आनी ह्या मोगाचो करार केल्लो ते पोरचेन आपले सवें मोग दाखोवचो आनी विस्वाशीपणान हो करार सांबाळचो हो सर्वेस्परा देवाचो पयली सर्वेस्परा देवाची येवजण जाली आपणेन मोगाचो करार स्थापला तो पोरचेन बरे भाशेन मोगान मानून घेवचो आनी ह्या कराराक विस्वाशी रावचे पूण पयले वाचपान पयल्या भागान बाबांडीन आमकां तोच सर्वेस्पर देव उगडास करून म्हणटा ह्या कराराक पोरजा ओ विस्वाशी जाली हो करार पोरचेन बरे भाशेन मानून घेतलो ना हो करारा सवें पोरचेन मोग दाखयलो ना आनी ह्या पासत तोच सर्वेस्पर देव नव्यान आनीक एक आपूण करार करतलो आनी हो करार आदल्या करारा सारको न्हय नवो करार आपल्या पुता जेजू वरवीं तो आपूण स्थापतलो हो करार हांव तुमचो मोगाचो देव आनी तुमी म्हजी मोगाची पोरजां हे नेम कायदे आज्ञा हांव तुमच्या काळजार कांतयतलो असल्या उतरांनी असलो तो मोगाचो आनी विस्वाशीपणाचो करार आपूण स्थापतलो म्हूण सर्वेस्पर देव नव्यान उगडास करता आनी बाबांडीन हेंच कितें देवान सर्वेस्परा देवान केलें मोगाचो करार नव्यान ताणें आमचे सवें घडलो आनी ह्या मोगाच्या कराराक आमी विस्वाशी रावंक ताचो तुका आनी म्हाका उलो आज पुरगडलेल्या शुभ वर्तमानांत बाबांडीनो ह्याच मोगाच्या कराराक गोवाय दिवचे खातीर आनी होच करार दुसऱ्यांक वांटूंक जेजू आपूण लागशिल्ल्यांक 12 जाणांक वेंचून काडटा थंयसर खेरीत कार्य तांचें ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां आयकूंक मेळ्ळां आनी ताणें आपणा बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाणांक नेमले बाबांडीनो आपणा बरोबर आसचे खातीर आनी अणभवल्या उपरांत आपले कडले शिकोवन घेतले उपरांत परतून ह्याच कराराक गोवाय दिवंक धाडचे खातीर जेजून 12 जाणांक वेंचून काडले हो करार मोगाचो जेजू आपल्या शिसां वरवीं नव्यान स्थापता आनी तातूंतल्यान सगळ्यांक तो पावसो करता परगट करता जाल्यार तुजें आनी म्हजें जिवीत कसलें काय बाबांडीनो जो करार मोगाचो करार देवान स्थापला ह्या मोगाच्या कराराक आमी विस्वाशी रावूंक देवाचें उतर तुका म्हाका आयच्या दिसाक आपयता जेजू सोशी येवया जेजून आमकां आपयता ताचे कडेन शिकूंक तो आमकां मागता आनी ताचे लागीं येवन ताचें शिकून आमी दुसऱ्यांक बऱ्या करुणेंतल्यान गोवाय दिवंक तुका म्हाका तो पाठयता देखून आज ही मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना खेरीत ह्या 2 शेगुणाचेर हो करार आदारलेलो आसा मोग आनी विस्वाशीपण हे दोनूय शेगूण आमच्या जिवितांतल्यान दिश्टी पडून येवंक ह्या दोनूय शेगुणां वरवीं आमी देवाच्या कराराक सदांच विस्वाशी रावंक आनी देवाची विस्वाशी पोरसां आपुरबायेची पूत आनी धुवो असले आमच्या जिवितांतल्यान दाखोळ करूंक आमकां ह्या 2 शेगुणांनी भर म्हूण आयच्या दिसाक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया भेटोवंक आमी गायन गावया भावा भयणी बापाक भेटोवंक C10 पान 32 C10 पेज 32 भावा भयणी बापाक भेटोवंक भांगार नाका रुबे नाका आपल्या काळजाक सोवे ओपून जेजू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आखे जिणेन देवा खुशी करीस लेगून मोगान वेगोन जिवी सोडून जेजू तुझे काळीज मागता जेजू
Jesu maka Koshindita Sogles moje Baba Gopta Jesu maka Koshindita Sogles moje Baba Gopta मुझे भवमृणीय मुझे आणि तुमचे बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानतात असलें जामून मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेन आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्वर मानून घेऊ सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समारंभ करता तितले पावटी आमचे सोडणेचो वावर तूं चलयता देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय वर्ष आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरवता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परकडटा थीर बोरवंशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोल बरोंचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोच आपलेच कशेन कॉस्ट मरण ससुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपली आश सांग दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात
सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले. आमची ककलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले. आमची ककलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन गावुया. जेजू म्हज्या देवा. D17 पान 50 आनी 6. D17 पेज 56. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्या तुका. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्या तुका. यो यो म्हज्या जेजू सगळेंच म्हजें काळी सायबा दिता तुका. Yo yo mocha Jesu sogles moche kari saiba dita tuka. Jesu mocha deva audeta gyojak tuka. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्या तुका. यो यो म्हज्या आत्म्या आनी सायबा राजवट तुयसून सदां तुका. Yo yo mocha ognia ani saiba razvor tuizu soda tuko. Jesu mocha deva aureda gyojak tuka.
जेजू मोच्या देवा आवडेता घेवच्या तुका प्रार्थूया. देव आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सुर्गेच्या उंड्यान दादोशी केलाय. तर एका काळजाच्या आनी एका मोनाची आमी जावच्या. आमची मोनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडूकार. शेवटाचे गायन गावुया. आमचे बोरी राव तूं सोमया. E1 570 आनी 100. E1 पेज 76. सोमया गो तूं गोवा मोदलो sorgarundo vapandilo oscodan tu portai dino pire sanctu octapelo amci vorirau tu somia